गेले इतले दीस खड्डे अजून बुजवंक ना तुम्ही आणि त्याच्या खातीर मोगो पक्षाच्या तर्फे प्रवीण आल्लेकर हे तुमचे कडेन आतां निवेदन दितात. तुमची कितें स्टेप्स आसतली किंवा काय तुम्ही तशेंच दवरतले आणि कित्या खातीर दवरूंक ना हेच्या म्हणजे कित्या खातीर तशेंच दवरले मातशें आवाज मोठे नो पण तुमकां खबर आसलेलें की चतुर्थी आसा अशें म्हणून साहेबा तर तुम्ही सुद्धा त्याच्यात रिलायबल पर्सन न्हू बाय तुम्ही आता गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई साहेबा नंतर तुमचो हे तुमकां पगार दिता सरकार तुमकां पेमेंट आहा ते करपाक काम हे करपाक मगो पक्षान हेच्या फुडले करूनी न्हू तेणी केल्या मान्यता आहा न्हू तुमची तेंच्यांनी केल्यार काय तुमचो काय प्रॉब्लेम नसतलो न्हू न्हू हाय ऑथॉरिटी हेच्या पयलीं हांगा दीपक गावस्कर येयलो तेन्ना हाय ऑथॉरिटी कितें एकच म्हाका सांगा गेले इतले दीस हांगा जर खड्डे पडले हे तुमकां दिसता की दिसना काय तुम्ही त्या रस्त्यान वचना वयतात न्हू मागीर तुमकां चतुर्थी आसतना सुद्दां ते बुजोवंक ना कित्याक सरकारा कडेन पयशे नासलेले कितें प्रॉब्लेम आसलो केन्ना केले बिफोर चतुर्थी केन्ना जेन्ना आपान सुद्दां आंदोलन केलेलें याद आसा तुमकां मगो पक्षाच्या प्रवक्त्यान हांगा थंयसर तुमच्या नांवान शंख फोडलेलो तुम्ही काय तेचेर आवाज करू विडंबन भजन केल्लेलें आसा हे तरी खबर आसा तुम्ही आमकां सांगलेले जनतेक की सेवा दितात आणि जे सर्वीस रस्ते आहा ते सारखे करता म्हणून अजून पर्यंत सर्वीस रस्ते कित्याक जायना तुमचे कितें प्रॉब्लेम तुमच्या आमदारान मंत्र्यान तुमकां कितें सांगलां करूं नाका म्हणून बरें आतां तेंच्यांनी जे 10 दीस जे तुमकां इंटिमेशन दिल्लेलें आसा ते 10 दिसांक तुमी तांकां परमिशन दितले काय तुमी बंद करतले ते खड्डे पण 10 दिसाच्या पयलीं करतले ना जाल्यार तुमचे परमिशन ग्रांटेड अशें धरतात तेंच्यांनी जो टायम जो दिल्लेलो आसा 10 दिसाचो त्या 10 दिसाच्या उपरांत जर 11 वर्सां तेंच्यांनी सुरू केल्यार तुमी तेंचेर एक्शन घेतले काय ग्रांटेड करतले हाय ऑथॉरिटी म्हणल्यार न्हू हाय ऑथॉरिटी आता खंय याद ऑफिसर आसा न्हू कितले दीस जाले लिव्हेर हा निवेदन दिल्लेलें आसा आणि सरकाराक अजून जाग घेतली अशी म्हाका तरी दिसना कितें म्हणणें आसा तुमचें आणि तुमी फुडें कितें एक्शन घेतलें जो आमचो हायवे आसा आमच्या पेडणे मतदारसंघाक लागणारो जो भाग आसा पत्रादेवी तो कोलवाड हो ज्या रस्त्याची दैनंदिन जर परिस्थिती जर आयज पर्यंत बगली तेका सर्वीस रोड ना तेका शायनिंग बोर्ड ना तेका डायवर्जन बोर्ड ना रातचे ते आयज आसलेलो रोड एके रातीन चेंज जाता डायवर्जन जाता अशे एक्सिडंट भरपूर जाल्यात हांगासर एई एबसेंट आसा तो म्हणटा लिव्हेर गेला पण जय आहा तो तेका उलोवपाकय कळना तो सायटीरूय ना जो जरी राष्ट्रीय प्रोजेक्ट आसलो हायवेचो जाल्यार ह्या गोवा गव्हर्मेंटाचे जे एई जई आसा तेचे ह्या रस्त्याचेर नियंत्रण आसूंक जाय पण ते नियंत्रण खंय दिसना हेका लागून जो आमचो जो स्थानीक आमदार बाबू आजगांवकर आसा तो ह्या रस्त्यान येता वयता तेका ते खड्डे दिसना आणि ह्या ऑफिसरांचेर तेचो धाकय ना धाक इतल्याकूच ना आणि ते खड्डे इतल्याकूच पुरयना हांच्यांनी सगळ्यांनी जी एप्पल द्राक्षां पळय आहा ती सगळ्यांनी वांटून खाल्लेली आसा तेतून आमदारय आमचो भागीक आसा आयज म्हाका सांग तो हायवे केला पळय तो थोडो कॉन्क्रिटान तो निकृश्ट दर्जाचो आसा हे जे ओव्हरब्रीज बांदल्या तेका सारके लोखंडय ना कॉन्क्रिटय सारके ना सिमेंटय यूज करिनात आयज ते सारनीन हयसर कॉन्क्रीट घालता मशिनरी तेंची सारकी ना रोड जंपिंग जाता इन फ्युचरान रोड हो स्टार्ट जालो जाल्यार पयली सारकी बिकट परिस्थिती जावंक शकता सिच्युएशन दिसलें आनी तुमकां कितें एश्युरन्स दिल्लेलें आसा आयज आमी हांगासर निवेदन दिल्लें आहा PWD हांगासर येवन पळयत जाल्यार हांगासर येयना तो लिव्हेर आहा खंय मागीर तेंच्यांनी आमचें तें एक्सेप्ट केल्लें आसा आमी सांगलां कितें 10 दिसां भितर हे तुमी कितें तरी एक्शन घेवची म्हणून तांकां हांगासर आतां चवथ जावन गेली लोक हांगासर कितले ते होण्यानी पडोन मेलेय बी लोकांक कितले त्रास जातात गाडयो लोकांच्यो मोडटात ते सरकार कितें गाडयो मोडल्या काय पयशे दिनात लोकांक तेका लागून म्हाजो इतलोच रिक्वेस्ट आहा आमच्या एई कडेन हे 10 दिसां भितर तेंच्यांनी हे एक्शन घेवचें नाय जायना जाल्यार आमकां सांगचें तेंच्यांनी म्हाका सांगचें मोगो तर्फे हे आख्खे पळय पत्रादेवी टील कोलवाळ पासून
हांव सगळे होणे हे लोबरा घालून हांव करून घेता सगळे. तेंच्या कडेन जायना जाल्यार आमकां सांगचें 10 दिसां भितर हें हांव तांकां हें करून दिता, नाजाल्यार आमी करून दितले हें सगळें काम.